काल राती सुमार 2 सोनाळ ह्या गांवान बिबट्यान वासराचेर हल्लो केलो आणि बिबट्यान हल्लो केल्या उपरांत त्या बिबट्यान जेन्ना आरड मारली तेन्ना त्या घरातल्या लोकांक जाग येयली आणि तांच्यांनी भायर येता म्हणसर बिबट्यान ऑलरेडी त्या वासराक जवळ जवळ 500 ते 600 मीटर जे आसा तेका ओडीत हाडलेले। तेंचो आवाज येयलो म्हणून भायर येयले आमी। तेन्ना पळय जाल्यार तेंचें वासरू नासलें। मागीर आमी अशें पळोवपाक गेली, पळय जाल्यार हांगा पळय तेच्या माग लागल्या आनी ही फातर जी आमी स्टेप्सी केल्ल्यो माती घालून ती उखाळ्ळी, म्हटल्यार तेणी ओडून व्हरतना तेजेरसून कळटा की आमचो समज आसलो की बारीक वागूट आसतले, पण ही फातर उखाळ्ळ्यो तेका लागून हे बारीक वागूट न्हू हो बिबटो आसतलो। ओके, पयलीं जालें न्हू? हय, पयलीं खूब अशे इन्सिडंट जाल्या। हय, 2-3 पेटे व्हेले, आमचो सुद्दां असो फाटल्यान बसलेलो पेटो व्हेलो आणि हो करता करता इतको घरान सारको फाटल्यान बांदलेल्या वासराक घेवन वचप म्हटल्यार चडूच हे जाला, भयाचें वातावरण जाल्लें आसा। हांगा एक पिंजरो लावपाचो, नाल्यार तो अशी दिवन वासरांक डेली हेक करतलो, गांवान सुद्दां भंय आहा। हेच्या पयलीं बी अशें केन्ना जाल्लें? एकदा कुत्र्याक जाल्लें, कुत्रे हांगासर बांदलेलें आसलें। आमकां लाकडून गेल्या सकाळ जायना, आमच्या काजी ते सायडीन ना, काजी आमकां वाटत आमची ती आता एप्रिल मे महिन्या लोक लाकडांक आमकां लाकडां काजी आमच्या काजीन वचोंक जाय। आणि कशें वयतले भुरगे बाळ गावात सगळे भोंवता आणि खेळाक वयता आणि खंय वयता का कितें तरी खूट देड म्हणून आता रोपो केलो जाल्यार खूट म्हणून ताका हाडूंक जाय काय नाका, ते कशें वयतले आमी? तेजी काहीतरी आता सोय करपाची नाहीतर लोकांचेर हल्लो केलो का ते करतले सोय? आता तेंच्यांनी बेगीन येवचेले, पिंजरो हाडपाचो, बंदोबस्त करपाचो। तेंची मागणी एकूच आसा की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हांगासर एक पिंजरो लावचो आणि त्या पिंजऱ्यान जो बिबटो आहा तो तेका धरचो, नाल्यार तो गांवाक आणि बाकीच्या गोरवांकूय त्रास करतलो आणि लोकांचेरूय हल्लो करपाची शक्यता आसा। वाळपयच्यान हांव विश्वनाथ नेने, प्रुडंटा खातीर।